Jesus ave ami soglie ad mia volvi ami soglie Baba mukarami जेजू आमच्या काळजांत आसा तर आमी दोळे धांपया आनी भितरल्यान ताचे बरोबर हो वेळ सारया. ह्या वेळार आमकां कसलो म्हणून अणभव आमी घेता. देव जो मोग जावन आसा, जो सेवा करता, तो म्हजे भितर आसा. जेजू तूं तर म्हजे भितर आसाय जाल्यार हांवें अदीक आनी अदीक तुजे सारकें जावंक जाय.
ज्यो आडकोळी म्हज्या मनांत आनी भावनांनी आनी जिवितांत आसात तितले तूं काड. म्हाका त्यो काडूंक जायना. हांव निराशेपणांत चडसो वेळ सारतां, पूण हांव जाणां की भावार्थान आनी बरवशान तूं म्हाका सगळें बरेंपण दितलोय म्हणून, आनी ह्या वेळार तें सगळें तूं घडोवन हाडटाय म्हणून ही म्हाका खात्री आसा. हो जावन आसा म्हजो भावार्थ. हेच परी सगळ्यांनी तुका अणभवलो आदीं आनी आतां हें आमकां बागयोन फ्रांसीस शेवरान दाखयलें आनी सगळ्या प्रवाद्यांनी. तर ह्या वेळार आमकांय तशेंच घडटा. तूं घडोवन हाड आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जशे भाशेन बापान तें येवजिल्लें आसा की आमी तुजें सगळें ते प्रमाणे जिवंक जाय, त्याच प्रमाणे तें घडोवन येवनी आनी आमच्या मदें हो एक साराचो संबंद अदीक आनी अदीक वाडोवनी. जसो तुवें आमचो मोग केलाय तसोच तूंच आमचें सगळें रावन एकामेकाचो तूं कर आनी हे परी तुजें राज आमचे मदें येतलें. Lord, we thank you that you have come into our hearts. May we experience your presence. So often we receive you, but there has been no change. That's because we have not allowed you to take us beyond the limits of our own thoughts and feelings. We are immersed in them too much. And that's why, Lord, we surrender all of this to you, for only you can set us free. Lord, take away all that binds us and free us so that your love may flow through our thoughts, words, and deeds, not only to those who live with us, but with also those who are around us, who may not yet know you. And in this way may we become witnesses of your love. For you will love through us, not we. We limit our love to only those who we like. But may we be transformed at this moment so that you will take us beyond the limits into those spaces where you would like to bring your light of faith and trust in you. Thank you, Jesus. क्रिस मिलाग्र ओल्ड गोवा हांगासर आत्मीक नुसरणीचें केंद्र व रितीराचें गौर बांदपाचो वावर चालू आसा. पयलो पावंडो संपोवन एप्रिलांत ताची उक्तावणी जाली. दुसऱ्या आनी तिसऱ्या पावंड्याचो वावर नेटान फुडें वता. निमाण्या पावंड्याचो वावर सुरू जाला. ह्या वावराक कोतकोतीत मागण्याची तशेंच आनिकूय दुडवांची खूब गरज आसा. आमच्या माटवा भोंवती तशेंच बाजिलिकेच्या कॉरिडोरांत आमचे कावंटर्स आनी स्पिरिच्युअल रिन्युअल सेंटर ह्या नवांखाल डोनेशन बॉक्सेस आसात. तुमचे मोगाचें अपुरबायेचें आनी उदारपणाचें दान तुमी थंय घालचें म्हूण आमी मागता. प्रार्थया. सोर पदवीदार देवा आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें. तुजे मोगाचे वेगींतली आनी आमच्या भावा भयणांच्या एकवटांतली वेगळी सुरूंक केदींच आमकां निर्मी नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू वरवीं. अशी बसात. आयज 10:30 अंतर धर्मीक जमात इंटररिलिजियस मीट हो धर्मा मदें एकवटाचो कार्यक्रम आसतलो आनी त्या उपरांत 12:30 मीस आसतलें. आयज 10:30 मीस आसचें ना. मीस सोमतोच गायनाच्यो लिफलेट्स बसक्यांचेरूच दवरच्यो, तांचो वापर आमी हेराय मिसांक करतले. हांव नव्यानाच्या दिसांनी सकाळची मिसां 6, 7:15, 8:15, 9:30, 10:30 आनी सांजेची 3:45, 4:45, 4:15, 4:15 वरांचेर जातली. नव्यानाची मीस 8:15 आमची फिरकोज आदलें गोंय भेटयता. तर सांगे 4:45 मीस यूथ सेंटर आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जेजुईट टर्शन्स भेटयतले. मिसाचे मंडवळीची पुस्तकां विक्रेक आसात. तुमच्यान ती व्हॉलंटियरांच्या कडून घेवंक जाता. फकत
20 रुपया. फाल्यां ओडेजांक फ्रेंच भाशेन मीस आसतले. नोव्हेंबराचे 30 सोनवारा दीस 3:45 ओ 3:45 वरांचेर मिसाचे यजमान आमचे आर्च बिशप फिलिप नेरी फेर्रांव आपल्या सगळ्या दिवसेच्या पाद्री भावां बरोबर मीस पेटयतले. आतां आमी सगळीं उबी रावया. नोवेनाचे मागणी घेवया. म्हजे उपरांत बाग्योन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण्याकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. फादर मारियो ताणें आमकां आयज मिसाचें बलिदान भेटयलेलें आसा आनी तांचे बरोबर जे वांगडी पाद्री आसा तितल्याय पासत आमी मागया. त्याच प्रमाणे हांगसर आमची सेवा धर्माची सेवा केल्ली आसा. खूब जाणांनी कॉयर आशर्स पुलीस आनी हेरां भोंवतणी आसा तितल्यांनी तांचे पासत आमी मागया. आनी तुमच्या पासत कित्याक तुमी इतले भावार्थान हांगसर आयिल्ले आसात. बाग्योन फ्रांसीस शेवेर खरेपणी इतलो मुरगोडटा आमकां पळोवन. आमचो भावार्थूय तेच भाशेन आसुनी आनी सेवांत आमी अदीक आनी अदीक मग्न जावन जेजूचो मोग आमी सगळ्या जाणांक दाखोवंक ही आमकां करपा मेळूं. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाक्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन. सुरविस्पोर तुमची सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. बाग्यून फ्रांसीस शेवेरा भाशेन जेजूच्या बळान एकामेकाचो संबंद थिरावंक आनी बांदूंक वचून ह्या सुमयाची शांतीन तुमकां धाडटा.